Honorable Speaker, Opposition sir कौन लिखता? Carlos Ferreira. Honourable Speaker, I begin with दोन issue करता दोन demands. One is demand number 34, school education, and demand number 35, higher education. In this, Honourable Speaker, I have found a faulty pattern in which they are rushing to implement the NEP. NEP munta that you have to reduce the content load, and NEP 3.2 speaks about reduction of the content load across the curriculum. So we require children to have time to study the syllabus, to be able to have recreational time, and to be able to concentrate on other activities. But unfortunately, what they have done is they have increased. The NEP committee has recommended an increased theory-based content load, contrary to NCFSE. They have not rationalized and reduced the content load in some curricular activities. It is amge time ate muntale that art education, physical education, vocational education, these were considered amge time co-curricular, extracurricular muntale. As today they become curricular, part of the system. So when you are building that in, the timing पडोवपा जाय. लोड चड जाता. Additionally, this social science and science textbooks, the subject is being repeated again and again in the classes. आता physical education book म्हणून ते PT book. Theory इतलो मोठो book आहा आणि actually practical भुरग्यांक शिकूंक पडटले घरा बसून काय physical activity, you don't require such a fat book. Time allocation. We have 237 instruction school going days. कायद्याने कित बोला 220 days. आमकां 40 working weeks instead of 30 weeks. 29. So आमगे extra आसा. मुळा आमचे भुरगे 1200 hours per year आमी शिकतात. त्याचे मायस शिकतात आमी. And our education department and एक circular काढला 13 February 2025 आणि त्या timing सांगला. There is an absence of semester system for class or grade 10. आमगे NEP म्हणटा 9th and 10th there will be a grade system of a semester system. System is going to be 1 plus 8 then 9 and 10. But unfortunately it is absent. And textbooks now, no NEP based textbooks have been given. The department old textbooks use करून जाता. If you are going to use old textbooks, then the question is how do you fit the timetable? Chapters have to be cut out, but you are teaching the whole textbook, and then you are making students to study more time than what they needed to study. Academic planner for IDA and computer class grade 10 not given as of yet. There again more increase in the number of assignments. Burgyang assignment gara korpak te babre gara oitle fokot assignment kotle fedpak kind time nastolo uyospak time nastolo. I don't think that this is the NEP which is visualized by educationists and sought to be required to be implemented. Textbooks are also not available in the market. I don't know why the IDA and IP and the PE textbooks are not available. And if textbooks are not available for 9 and 10, and if you are not in a position to rationalize the timing, then why are you trying to force, Honorable Speaker, gradually class 1 start करूचे. चेपयले मोदे, पयल्यान आनी चेपयले आनी gap दोले मोदे. That's not the way of doing. It will not, भुरगे पासून they will not fit into the system. So I think you are an educationist also, and you understand how the system works. It can't work in bits and pieces. It has to be gradual. So when they come up in the system, they will be trained and be ready for the system. नाले बेश्टे चेपयले जाले, syllabus उडयले जाल्यार, ती भुरग्यांक काबार जातले थिंगा.
Now, there is another thing which has come is starting of academic year in April. Suddenly one decision is taken, somebody probably got up on the wrong side of the bed and said that students must start academic year in April. Why? What justification? Do you want to say that increase in number of hours? If there is a decrease in the number of hours, you would don't say start in June, you say start in July, April. And what do they do coming in April? Only for a few hours in class to mark attendance. I don't think children should be made to stress. It's the peak of our summer, and I think children should be allowed to be at home in April and May. There is also a pre-board exam for class 9 because board exam is introduced in class. So at class 9 pre-board exam, they should be there. The education department has not made any provision for pre-board exam. Suddenly they can't go for a board exam and expect to pass. Fail zatle nalle just scraping zatle. So I think we need to have that. And now look at amge all shabda sat coding shinkoitle. This will be tech savvy, and our children will be ready to meet the 21st century challenges. Word shinkoitat, Excel shinkoitat in 9th and 10th. Is this coding? You already thought that in the earlier stages, and again you are repeating it there. It's a mockery. Do you have teachers for coding? Do you have expertise of people who can teach coding? Or you're just putting them to mark attendance and say, all right, we have taught you and everything is fine. If you are not ready with your NEP, why would you want to implement it haphazardly? There is one more aspect, language, which college section. They again introduced Hindi as a compulsory subject. From 11th up to the college section, now I'm talking second year students, are suddenly being made to study Hindi. 10th standard are shikle te kaba dale. I can understand 11, 12, first year arshile dale. Suddenly you are asking students problem which now students are facing. Honorable Speaker, आमगे भुरगे भरपूर stress जातात. And because of stress, आमकां counselors जाय. The central government also recognizes the need for counselors in the school. In text, in written, counsel asat कोण 2 दिसा एक स्कूलान, 2 दिसा दुसरे स्कूलान, and 2 दिसा तिसरे स्कूलान. Counselors has to be there 24/7 available in the school. I don't say 24, but every day in the school. A counselor should be able to interact with the children. A counselor should be able to understand a student, the family, students' problems, act and be available when there is some situation. If on a particular day, if the counselor is not there and that student is facing a problem, you can't say, please wait, the doctor is not here, you can die or you can be in ICU and he will come and see you later. It can't be that way. So I believe that the counselor should be a permanent post in the school and they should be available. Provisions for special children. There are schools we have inclusive education where they have these facilities where other children are being brought. I believe that the allocation of funds should increase so that these schools can meet newer challenges which come every day and be able to support. As far as demand number 83 in mining, in my neighboring village in Lamgaon in Bisholi Taluka, they have been facing problems due to mining issues. Honorable Speaker, to jana Lamgaon very famous for the Buddhist caves and Mahashivratri pasun ami oitat tinga. In 2023, the Bisholi Taluka Dr. Shetty then एक issue raise केल्लो. ते एक उदो बोत्ता म्हण आनी सगळे शेतां पुरवतात आनी गांव पासून वयतलो व्हांवन वयतलो. आनी ते म्हणलें ते मायनींग पिट्स आहात ते उदो इतलें बोत्ता आनी उदो देंवता तेन्ना प्रॉब्लम. मायनींग पीट इज अ वेरी डेंजरस वन बिकॉज इट गेट्स रियली फिल्ड विथ वॉटर. एक सरकाराचो लेक आसा थिंगा, दॅट इज सर्वे नंबर 25/1. थिंगा हे सगळे मायनींग उदक काडटात ते थिंग बोत्तात थिंगा एंड कितें जालां थिंगा माती भरलो आहा, silt. The WRD had come and 2007 that they desilting करपाचें. एक पाटी ते desilting केले, it will not only be clean, it will be also safe for people and also animals will be able to drink from it. आमगे cattle आसात ते गाय. But unfortunately, nothing has been done. 2017 till today. Other issues which the villagers have been concerned is a loss of fertile land,
the water pollution, you can't even drink the water, health impact and consequential migration. Look, by Soronoita, by Konna Stolo Gaman, it will become like those in the Western movies where all of them came for the gold rush, gold kabar onna magitinga. Decline of traditional practices like agriculture and loss of biodiversity, flora and fauna is affected, and socio-economic impact. Income ashilete, shaitan oitalete, te sogle bond zale. There is one company which yesterday Honorable LOP had mentioned, SKK Infra Solutions. They had started operations with a local address, and they had given this address to start the mining, their mining operation. They brought vehicles, bikes on vehicle earlier, and they registered for the mining by showing this address as building number S2, Shetye Vision Building, Molgaon, Bisholing, Goa. Yes, sogle buyers on denge machinery and trucks arpa gele. Our locals could have got business, our locals could have got employment, and our trucks, mining trucks and other machinery lying idle could have been used. But excluding them has even cost, just not them, but across Goa, in all the mining regions, this has been a problem. There are a lot of illegalities which some of the mining companies have done. There was a time to Zana Honorable Speaker, mining ashile te na, mikelna white kind chin nahle. But ek time itlo rush zalo, te mine mineral China darpak, sogle, amge kon ashile te driver pasun te mine che mati kadun export kono gele. So this is what started happening, that greed, and magi bio mining raising contractor yopa lagle. And this is where it collapsed because of over exploitation. And this is when the entire mining industry got a bad name. So my respectful submission is that to have involvement of the locals, it will benefit everybody, it will village economy everywhere will develop. And I a question gaillo in LEQ raise kela. I LEQ raise kelterna rockades thing down inspection rati bor korpak. And my reply happen kita awin chata to be regularly whatever is to be done. Mining dependent. I have already spoken about giving this thing, and Dr. Nanda Kumar Kamath Munasa, आणि तेणे एक पाटी बोललोले आमगे गोंयचे मातेन भांगार आसा म्हण आनी सगळे आसताले पूण कोणें वाचलो ना तेणे कितें म्हणलोलें तेणे सांगलोलें प्रायमरी गोल्ड म्हूण आसा आनी प्रायमरी गोल्ड फावंड एज क्रिस्टलायन ऑरिफेरस क्वार्ट्स or gold bound to silica and other metal as such as copper and arsenic, and is secondary gold as nanoparticles or ooliths. Our government should have taken it. I'm basically mati mun chinpachani. We are only looking at manganese and iron ore. I think the government should take his suggestion seriously. He is an expert. He has done this research, and after doing it, because the government itself will earn some more revenue, and I think that if government does this, things will be better. I am obliged. Speaker sir, I rise to Sub Minister for all the works what he has done in our constituency. On behalf of all my Shiolkars, I would like to thank him for, these days only 5 minutes are given for the ruling, this MLAs. Thank you, Masun Mulpak, time Masona. So, I Disa. सगळ्या आमच्या शिवोलकरांच्या I would really like to thank Honorable Chief Minister. कितलीशीच कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केल्ली हा. I thank him wholeheartedly. CM Relief Fund आमकां रेग्युलरली आमचो CM दिता. आमच्या शिवोलकारचे गोरिबांक पावता. ताकाय लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा. To go to Velankani, I really like to thank him yesterday for showing his willingness to build Goa Bhavan at Velankani too. Regarding demand number 34 and 35, school education and higher education. Private इस्कॉलांनी pre-primary teachers असतात आणि they are not regularized. त्यांना 10,000 किती सॅलरी असता ती त्यांना मेवता ते भुरग्याचे फीज पेरेंट्स भरता त्या प्रमाणे. सो हे आमच्या CM सरांनी हे प्रायव्हेट टीचर्स यांचे मातशे पळोवचे की
that they are not even so less salary by those schools. And आमची एक गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल हा ओशेलान, इट्स लास्ट 1 month इट इज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हेजेर पळोवचे तेणी बावडे लेटर करीत आहात, पण अजूनही तांकां इलेक्ट्रिसिटी येवंक ना, लायट ना ते आमच्या ओशेल शाळेन. रिगार्डिंग द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टिचरी आहा पळय त्यो NOC टू फिल ऑन रेग्युलर बेसीस ड्यू टू वेकन्सी क्रिएटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ टीचर्स ऑन सुपरएन्युएशन. जेन्ना टिचऱ्यो रिटायर जातात त्यांच्या जाग्यार न्यू कॉन्ट्रॅक्टर घेवचे न्हू, स्पेशली वेन पोस्ट इज filled due to retirement. These posts are permanent posts. However, the Directorate of Education issues the NOC contract basis for up to academic years. किती आता ही आमची टीचर्स वर्साचे वर्सा कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच असतात, केन्ना केन्ना 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट, कितलेच वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर असता, एंड देन दे स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स their retirement age. So that job security should be given, at least those whose posts are filled teachers. Maintenance grants for the teachers are not for the schools are not received in time, and thus it becomes very difficult for the heads to bear the expenses in running the institution. Yeah, maintenance grants आमच्या इस्कॉलाक टायमार दिवचे म्हणून आमचे CM सराकडे मागणे. Special grants to primary schools are discontinued, and in such situation it becomes difficult to bear the expense. Special grants जे discontinue केले आमच्या प्रायमरी स्कूलाक ते वेगळ्याचे वेगळ्यान चालू करचे म्हणून आमची मागणी. The grants Balrath have not been received during the current academic year, and therefore the salary of the drivers and cleaners and maintenance expenses cannot be paid due to non-receipt of the grants. So Balrathaचे हा तेही वेगळ्याच्या वेगळ्यान दिवचे. The present Balrath given to the institutions are going to complete 15 years very soon, and they will not be able to be used by institutions thereafter, keeping in mind the safety of the students. Hence the government needs to come up with a scheme for replacement of the old Balraths, as the villages are dependent on Balrath to ferry the students to school and back home. हे बालरथ म्हणटा ही बसो आमच्या भुरग्यांक व्हरतात स्कॉलान आनी परते जो हे जो एज ओल्ड था ते रिप्लेस करचे म्हणून आमची मागणी. Some of the institutions have students to promote one of the very important subjects under NEP 2020, that is physical education and well-being. However, in the absence of maintenance and support from the government, it becomes very difficult to maintain these football grounds, which are to be used by the students. Hence, the government may come out with a scheme to the Directorate of Sports and Youth Affairs to grant and develop and other facilities. The grounds तांकां maintain करपाक आमच्या इस्कॉलाक हेल्प करचे म्हणून आमची मागणी. आमच्या भुरग्यांक career guidance from 7th, 8th, 9th, 10th. It's very important. Otherwise, they just go on going in any field. Friend होता त्या streaman होता, and then they fall short. Full-time counselor आमच्या इस्कॉलांनी आसात. Regarding technical education, demand number 36. हांगा सीटां वाडोवपाची गरज आसा technical educationाक, and भोव करून AI based on the courses which are AI based technical education. Regarding demand number 83, mines, especially I would request the sand mining जे हा हे वेगाच्या वेगान legalize करचे. हे जी रेव हा ते आमच्या घरान 5 मीटर ट्रक 10, 15, 20 हजार तेंचे मागीर during the shortage of this goes on increasing the वेगान legalize करचे. आणि I thank you, Speaker sir. Speaker sir, I rise to support today's demand listed in the order. Speaker sir, speaking on school education, आमची स्कूल एड्युकेशन म्हणजे आमचे गोंयान नंबर 1 आहा, आणि याचो क्रेडिट जो आहा स्पीकर सर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, which has got a very unique scheme of supporting
all the schools, whether it is आमचे Diocesan Society of Education or Archdiocese Board of Education, सगळे बाकीच्या स्कुलांक जे ग्रांट इन एड टीचर्स दिता आणि ह्यो टीचरी आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन शिकयता, हेच्या खातीर आमचे एड्युकेशन लेवल जे आहा हे गोंयान बरेच वयर आहा आणि वी आर वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट, म्हणजे केरला म्हणटाली वन्स अपॉन अ टायम, आमचे गोंया लिटरेट स्टेट आहा नंबर 1. आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज लुकिंग all the institutions very minutely, his team is monitoring. पण माझो एक रिक्वेस्ट हा स्पीकर सर, आणि म्हाका दिसता सगळे आमदार मानतले, पोस्ट जे आहा जे टीचरींचे पोस्ट, हे पोस्ट एवरी इयर जेन्ना टीचर रिटायर जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां दिवपाक जाय. म्हणजे वन्स अ पोस्ट इज रिटायर्ड, अ टीचर इज रिटायर्ड, परमनंट टीचर ती तो परमनंट पोस्ट येवपाक जाय. तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट म्हणून येता, कॉन्ट्रॅक्ट. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन लेटर बरयता, यू आर हियर बाय गिवन NOC टू अपॉइंट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. एप्लिकेशन कितें आसता स्पीकर सर? एप्लिकेशन फ्रॉम द स्कूल इज फॉर whether it is Diocesan Society of Education or whether it is any other school, तेंचे लेटर येता फॉर परमनंट, पण वयता कॉन्ट्रॅक्च्युअल. मागीर तितून कितें जाता, अपॉइंटमेंटाक मातसो त्रास जाता. न्यू टीचर जी अपॉइंटमेंट जाता ती आनीक दुसऱ्या स्कुलांनी ट्राय करपाक लागता, तिचे अटेन्शन ऑल द टायम ऑन द स्टुडंट्स आसना. आय एम सेइंग दॅट वी हॅव टू होल हार्टेडली सपोर्ट दीस इन्स्टिट्यूशन्स. आमची भुरगीं जर तर वयर सरपाक जाय, तेणी बरे मार्क्स हाडपाक जाय, बरें एड्युकेशन करून तेणी खंय तरी वयल्या पोजिशनार वचून रावपाक जाय. गोंयान तेणी इंडस्ट्री स्टार्ट करपाक जाय, गोंयान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार आमची भुरगीं धाकटी आसतनासून हुशार आसपाक जाय. खूपशे प्रॉब्लेम आहा स्कुलांनी, CM सपोर्ट करता, पण खूपशे प्रॉब्लेम आयज आमी तुमी आयज सगळ्या भुरग्यांक गोंयच्या, तुका हांव खऱ्यांनीच थँक्यू म्हणटा, ऑनरेबल स्पीकराक थँक्यू म्हणटा, आख्खे गोंयचे स्कूल हाडले दाखोवपाक की आमचे असेंब्ली कशी चलता, आमी डिबेट कशें करता, तेणी कशें हुशार जावचे ते तुवें एक तांकां बरो एग्जाम्पल दिलो आनी तुवें सगळ्यांक NOC दिल्यो, सगळ्यांक हाडटा. आमी आतां पळयला कितलेशेच भुरगीं ह्या सभागृहान येता, पण तांकां जो ट्रान्सपोर्ट आहा हो प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट घेवन येतात ती स्पीकर सर. खुबशे जाण प्रायवेट, थोड्यांचे स्कुलार जे आदी बाल रथ म्हणून बसी दिल्ल्यो त्यो येता, पण मॅक्सिमम आहा ते प्रायवेट बसी घेवन येता. हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन अशें तुवें चॅक करपाची गरज आहा. डोंट लीव एनी स्कूल आउट, बिकॉज एवरी स्कूल इज इम्पॉर्टंट टू द स्टेट ऑफ गोवा. एवरी स्कूल इज इम्पॉर्टंट फॉर एड्युकेशनल पर्पज. सगळ्या स्कुलांक जे कोणाक बसी जायो, कोणाक रिप्लेस करपाक जाय बसी, कित्याक आदल्यो बसी जाल्ल्यो आहा त्यो व्हेरी ओल्ड बस, त्या स्कुलांक तूं ते बसी दी. आनी तितून हांव सांगता तुका की जे मायन्स डिपार्टमेंट आयज आमी जे उलोवपाचे आहा मायन्स, ह्या मायन्सांसून पयशे येवंक शकता, हितून भरपूर पयशे येवंक शकता दिवपाक. जो तर CM म्हणत टप्प्या टप्प्यांनी दिवया ना, एकदांच हाडूंक जाता. मायन्साचेर उलयता हांव आनी मागीर परत एड्युकेशनाचेर. मायन्साचेर कित्याक उलयता, पयशे जाय. स्पीकर सर 10 वर्सां जालीं, 10 years आयज ह्या सभागृहान आमी डिबेट केल्ली की आमचे मायनिंग बॅन आमी बॅन हाडलें. आमचो बाब सुभाष फळदेसाय आहलो, आमचो काबराल बाब आहलो, बाकीचे सगळे आहले, तुमी आहले स्पीकर सर, आनी तुमी वचून हिंगा आवाज उठयलो. दो युवर मिनिस्टर, पण तुमी आवाज उठयलो की मायनिंग बंद जावचें न्हू म्हणून. त्या दिसासून मायनिंग बंद जालें. 50 million टन स्पीकर सर, 50 million टन्स वॉज फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा, विच मागीर फायनली जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जालें की आमी सांगलें 20 million टन्स परमिसेबल लिमिट, ते आयज 2.5 million टन पासून जायना स्पीकर सर. 2.5. हांव कित्याक उलयता, डम्स आमचे कडेन कितले आहा स्पीकर सर? हाऊ मेनी डम्स आर देर इन द स्टेट ऑफ गोवा? स्पीकर सर, आमकां हेची स्टडी करपाची गरज आहा. हे मायनिंग जर आमी स्टार्ट करिना जाल्यार जो आमचो रुरल गोवा आहा त्या भागातले लोक जे आहा, जे हे मायनिंगान 4 पयशे जोडटाले, ते स्लोली तेंचे ठप्प करून सगळो धंदो बंद जाला. वेदर तो व्यवसाय आसूं, कोण चिकन शाकोती विकतालो थिंगा, कोण आपलो आनी कसलो बिझनेस करतालो, कोण टायरांचे बिझनेस करतालो, कोण मॅकॅनिक आहलो, कोण आनी कसलो ग्रॉसरी स्टोर खूब आहले, ते सगळे बंद पडलेले आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका अशें दिसता की मायनिंग हाचेर CMान आनीक इंट्रस्ट दिवपाची गरज आहा. आमी आयज पळयला, आमी 20 डिमांड्स आयज उलयता स्पीकर सर, 20 डिमांड्स. म्हाका 10 मिनटां दी उलोवपाक.
5 मिनटां जाल्या 20 डिमांड्स आयज काल CM 36 जाले आनी मागीर भाव अलेक्स आनी 4 डिमांड म्हणजे 50 डिमांड्साचेर CM उलयता. हांव कित्याक उलयता हे स्पीकर सर? चीफ मिनिस्टर आमचो पूण 50 DM आन्सर दिता. ही स्मार्ट, ही इज इंटेलिजंट, देवाचे ब्लेसिंग आहा तेजेर. पूण स्पीकर सर खंय तरी मायनिंगाचेर अन्याय जाता स्पीकर सर. मायनिंगाचेर आमी जे एश्युरन्स दिल्ले, ह्या हावजान एश्युरन्स दिल्ले, ह्या सभागृहाचे कितकेशेच मेंबरांक एश्युरन्स दिल्ले की आमी फुल स्विंग मायनिंग चालू करतले म्हणून, ते अजूनही जावना. जाला तुम्ही सांगता सगळ्यांनी CMान तेजेर इंट्रस्ट दिवपाची गरज आहा की हे आपले जे लोक आसले ते डिपेंडंट आसले मायनिंगाचेर डिपेंडंट. वेगवेगळो व्यवसाय तेंचो. कोण भरपूर 100-200 जेवणां दितालो स्पीकर. हांव ते सायडीन वचपी मनीस. CMाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ते वाटेन रेग्युलर वचपी मनीस. आमची थिंगा टू मेक टेरेकोटा पॉट्स आमी ते सायडीन रेग्युलर वचपी. ते सायडीन खानावळी सगळे बंद पडलेले आहा स्पीकर सर. आणि आता जर तर मायनिंग चालू आहा जाल्यार हेणी मशिनरी जी आहा ही भायली हाडिल्ली आहा. भायली मशिनरी हाडलेली. आमच्या गोंयकाराची मशिनरी यूज करपाची गरज आहा. कोण तरी एकट्याचे कोणाचे नाव लायता आनी तो कोण भायली मशिनरी यूज करता. आमचे गोवन्स, आमचे ट्रक्स, आमचो व्यवसाय जावपाक जाय. आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय स्पीकर सर. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनीक इंट्रस्ट दिवपाक नॉट हॅव ऑल द लोड ऑन हिम अलोन. He has to distribute the load and see that the mining gets the required attention. Speaker sir, हेच पैसे, हेच मायनिंगाचे पैसे येवन स्कुलाक भरपूर आमकां बशी दिवंक जाता. म्हाका स्कुलांनी आनी खुबशे प्रॉब्लेम आहा. तांकां प्लेग्रावंड ना. खुबशे स्कुलान प्लेग्रावंड ना. तांकां कॉमन प्लेग्रावंड दिवपाची गरज आहा. कॉमन प्लेग्रावंड ना आमचे कडेन. आमच्या सिटीन बसून एक कॉमन प्लेग्रावंडाची गरज आहा. 1-2 पूण तांकां प्लेग्रावंड जर दितलो जाल्यार गव्हर्मेंटान जागो एक्वायर करून तो डेव्हलप करपाची गरज आनी तांकां दिवपाची गरज आहा. खुबशे स्कुलांनी अशें म्हाका दिसता की जे हे टेक्निकल एड्युकेशन आमी मागीर स्टार्ट करता ते पयलीं स्टार्ट करपाची गरज आहा फ्रॉम स्कूल लेवल ऑनवर्ड्स 9th and 10th. आनी तितून जी भुरगीं हुशार आहा तांकां तितून ते घालपाक जाता वोकेशनल ट्रेनिंग कळ्ळें. आनी दे कॅन स्टार्ट आफ्टर 12th standard they can start businesses on their own. आयज आमी 145 crore population of India, we are looking at that. 145 crore इतली भुरगीं जी शिकता. कोण 12th जाता टेक्निकल एड्युकेशनाक वयता, कोण हायर एड्युकेशनाक वयता, कोण डॉक्टर जावंक वयता. पूण बाकीची भुरग्यांचे कितें स्पीकर सर? हाव आर दे गोइंग टू कोप अप? 145 या आमकां आयज भुरगीं स्पीकर सर बिझनेसमॅन बिझनेसवुमन जावपाची गरज. वी हॅव टू क्रिएट जॉब्स. somebody will have to bail the cat to become a business. We can create 100 jobs, 200 jobs, 50 jobs, 20 jobs. हे म्हाका दिसता आयज करपाची गरज आहा स्पीकर सर. हांव आनीक इतलेच मागूंक सोदता की टेक्निकल एड्युकेशनान आनीक जोर दिवपाची गरज आहा. कित्याक technical education is preparing our youth, boys and girls, for jobs to start in the future. Speaker sir, it is the most important thing as far as science and modern technology. आमचो garbage treatment plant जो नॉर्थ गोवाचो आहा आणि साउथ गोवाचो आहा वो आमी केलो स्पीकर सर. आणि तितून जॉब क्रिएट केले. 200 jobs are created inside. अशें म्हाका दिसता टेक्नॉलॉजी या भुरग्यांचे तकलेन घालपाची गरज आहा. सम पीपल हू कॅन गो फॉर टेक्निकल एड्युकेशन एंड दे कॅन बी इंजिनियर्स ओवर देयर. हे जे डिप्लोमा कोर्सीस आहा हितून मॉडर्न जे वस्तू आहा त्यो शिकोवपाची गरज आहा. मॉडर्न वस्तू जे आहा ते शिकोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर एका हितूनच उलयता सिव्हिल एव्हिएशनाचेर उलोवन सोंपयता. सिव्हिल एव्हिएशन एकूच मिनटान. सिव्हिल एव्हिएशनाचेर आमी तेतूच उलयल्ले आहा स्पीकर सर. आमकां जे सिव्हिल एव्हिएशनाचे हे आहा जे वेगवेगळे दोनूय एअरपोर्ट आहा हे आमकां एश्युरन्स दिला की आमचो दाबोलीचो एअरपोर्ट चालू उरतलो. पूण तेचेर ह्या एअरपोर्टाचेर जे फ्लायट्स येताले ते आतां ते बॅलन्स कशें करतले ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज सांगुनी. आनी हो डिपार्टमेंट हो अत्यंत इम्पॉर्टंट आहा साउथ गोवाच्या लोकांक आनी तशें नॉर्थ गोवाच्या लोकांक. आमचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट थिंगा भायर एअरपोर्टाचे भितर वयताना एक बूथ घातलेलो आहा स्पीकर सर. बूथ वी सेड वी आर गोइंग टू चार्ज फॉर ऑल द टॅक्सी एंड द अदर व्हेकल्स. ह्यो बूथ चालू जावंक पारना. कित्याक आमी जर तर पयशे दिवपाक लागले एअरपोर्टार वचपाक पयलींच भायलो बूथ वता
येस ओके तो जाल्यार आमकां अन्याय हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर. रिवेंजी वेगस. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, Michaelan बरें करून सांगिल्लें तें पूण तें बरें करून समरायज करपाक हांव तेका आदार दितां. फोमो FOMO फोमो म्हणलें फियर ऑफ मिसिंग आउट. हे कोणा म्हणटा मायकल कितको म्हणटालो काल 25 पोर्टफोलिओ आज 20 पोर्टफोलिओ 5 अलेक्सागे पोर्टफोलिओ 50 फियर ऑफ मिसिंग आउट सगळे बरें आयज आपले जाय. स्पीकर सर मदर तेरेसान म्हणलो हा कितें गिव टील इट हर्ट्स. दीत राव दूख लागत पुसान दुखच पुसत का सीएम दुख ना ते दुखता का म्हणपा जाय तेका दुखच पुसान जेजून म्हणलो स्पीकर सर गिव एंड यू विल बी गिवन. सो हांव नको हेजेर सोन हांव कमेंट्स कोता हे सगळ्याचे आनी मायकलाकूय दिवचे आनी म्हाका दिसता नेक्स्ट सेशना आमी सगळे बराबर मायकला कडेन एज अ मिनिस्टर म्हणून डिमांड घालतले. स्पीकर सर एड्युकेटेड गोवा इज अ प्रोग्रेसीव गोवा. तुमकां दिसना सरकाराक दिसना एड्युकेटेड गोवा इज अ प्रोग्रेसीव गोवा म्हणून आनी तुमकां जर दिसत जाल्यार जी इस्कॉल आहे गव्हर्मेंट स्कूल आहे एडिड स्कूल आहे ते बिल्डिंग जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे बँक आहे जे सिटींग अरेंजमेंट आहे जे लाईट आहे फॅन आहे हेजे पयशे घालपा जाय म्हणून तुमकां दिसना. ज्यो टिचर शिकयताय आज कॉन्ट्रॅक्टाचे शिकयताय तांकां परमनंट करपा जाय म्हणून तुमकां दिसना. स्पीकर सर 2.5 करोड MLA LED फंड म्हणून दिल्लो आमकां तो आमकां दिलो म्हणटरी आमकां एक वस्त बऱ्या पडली. देवूळ जावं इगोज जावं मस्जिद जावं इस्कॉल जावं हेजी आमकां तो पयसो डेव्हलपमेंटाक घालपा मेळ्ळो कित्याक हेर हुंचो फंड ना. मुगेलो स्पेसिफिक डिमांड 100 करोटी एपाटी वॉन्ट टू युटिलाइज दीज फंड्स पार्ट ऑफ दीज फंड्स आमकां अलाव कराय खुंयसो अलाव कराय ते तुमकां सांगाय की आमगे इस्कलां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा आमकां तितूंतले पयशे उजा करपाक अलाव कोतले ओ ना हे म्हाका पयलो क्लियर करपा जाय. स्पीकर सर सो वी वूड वॉन्ट फ्रॉम दीस 100 crores to develop our infrastructure of the aided schools, non-aided schools as well as government schools. Speaker sir, Tinshi Mai's government primary schools have shut down. Speaker sir, कित्याक स्पीकर सर कित्याक आमगेली ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बरना आनी आमगे शिकोवपाचो पॅटर्न जो हा प्रायमरी स्कूल्सान अंगणवाडी हा तो पॅटर्न सारको ना. स्पीकर सर प्रायवेट स्कूल वचून स्पीकर सर खूंय पावलाय ती सो आमकां तें जालना आनी तेका लागून इस्कॉल बंद पडले. स्पीकर सर हे कागद आयले ते 2023चे हेच कागद हांवें डेट बरयली 2024 आनी हे आज 2025 बरयता. हांव आनी बरयना कागदां. स्पीकर सर हांव हीच कागदां हाडटा तुमी मुगे बॅगा चलयता जाल्यार आनी हांव हेच उलयता. हांवें 2 वर्स पयलीं सांगलेलें कोरमोणी इस्कॉल सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल बालरथ बसाई गेल्या त्या वर्साकूय सांगलेलें इपाटी सांगता इपाटी तूं म्हाका 100 करोड दिताय तितूंतले 15 लाख काडून म्हाका स्कूल बस हाडपाक कितें जाल्यार प्रयत्न करपाची गरज आसा. स्पीकर सर स्पेशल फंड इज रिक्वायर्ड टू बाय equipment जाय. स्पीकर सर आमगेले लॅब आहाय इस्कलांनी कंप्युटर लॅब आहाय सायंटिफिक लॅब जाय दीस हॅज टू बी एनहेन्स्ड हेंक इक्विपमेंट दिवपा जाय CCTV कॅमेरा घालपा जाय. स्पीकर सर ह्यो जर वस्त घालतलो हेंक सगळ्याक तुवें पयशे दिवपा जाय आनी पयशे घालपा जाय. स्पीकर सर स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय नितळ गोंय सगळे टॉयलेट आहे म्हूण सगळे आमी रिपोर्टिंग करीताय. स्पीकर सर टॉयलेट हुंय नाय गेले ते पाटी हांवें सांगलेलें आमगेली अंगणवाडी आहा अंगणवाडी सुराले आनी ताबडतोब थिंग टॉयलेट बांदून दिलो. हे पाटी हांव सांगता कावेलोसीम गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहा फेरीबोटीक वयताय तो रस्तो थिंग त्या इस्कलांत टॉयलेट ना. स्पीकर सर स्वच्छ भारत कितकोन जालें कितकोन हें जालें सो आमकां जाय तो टॉयलेट घालून दिवपाक कावेलोसीम गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांत ती टॉयलेट घालपाक. स्पीकर सर हिंग भितर जाल्ले आमकां सिग्नल ना इस्कला म्हणून इंटरनेटूय ना कांय ना हें करचें. स्पीकर सर पावर मिनिस्टर सांगता तो सांगिल्लें तें काय तो स्मार्ट मिटर हांव दिता हिंग लायटी केबलाचेर सावन केबल आसतना आमकां सारकी सिग्नल ना. स्मार्ट मिटर हाडाय इस्कलान हाडाय गव्हर्मेंट इस्कलान हाडाय पयलीं तुमगे 33 आमदार आहाय तेंक पूण हाडाय आमकां मागीर धराय प्रॉब्लेम ना गोंय सुदर करत जाय इंडिया. स्पीकर सर आनी हांव सांगत तें सगळ्यांगे डिमांड सांगता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा जाय 33 आमदारांगे पयलीं कराय आमकां लास्टाक धराय पूण कोणाक. स्पीकर सर तेश कोन आय थिंक वी आर गोइंग टू मूव अहेड. स्पीकर सर सेंट्रलाइज एडमिशन सगळ्यो कॉलेजीस सेंट्रलाइज जावपा जायो आनी ते सिम्प्लिफायड जावपा जाय. स्पीकर सर the government has failed to regularize non-teaching staff. Speaker sir हे आम प्रत्येक जण उलयता आहे डिजिटलायझेशन कोराय उलयता आहे पूण हे जायना. स्पीकर सर एडिड स्कुलाचो जो फंड आहा सगळे भाशेन संस्था कोणूय जावं दिवं खंयच्योय संस्था गेलो एडिड स्कूल जी आहे तांकां जो फंड येता आतां तो फंड पूर्ण आतां NEP येयलो आहा NEP लागून जायत्यो वस्त अपग्रेड करपा जाय तो फंड तुमी अपग्रेड करचो तांकां फंड वाडयचो. स्पीकर सर आमी सांगलो आहा की
रोमी लिपी कोंकणी एक लँग्वेज कोच म्हूण एज पर एनईपी ऑप्शन दिलो पेरेंट्सां एक होप येलो आहा की ती लँग्वेज शिकपाक एकूच पुस्तक स्पिकर सर कोंकणी भाशेन मुगे घेतलो मुगे भुरग्यां फ्रेंच शिकोवपाक जाय हांव फ्रेंच शिकयतलो ऑप्शन दिव सो हे ऑप्शन दिवपाचें तुमी हे कोच स्पिकर सर रोबोटिक्स कोडिंग हेजे आमी व्हडली उलयताय पूण ज्यो टिचर ज्यो ट्रेनिंग केलो आय तांकां खंय ट्रेनिंग केलें स्पिकर सर सो आमी ते टिचरींचे इन्वेस्ट करूं जाय आमी आमगेले भुरग्यांक इन्वेस्ट करून भायर काडपाक जाय इंडस्ट्री रेडी करपाक जाय आनी हे कोतो जाल्यार ते टिचर्स ट्रेनिंग फॉर रोबोटिक्स कोडिंग हातून गरजेचे स्पिकर सर आनी हे करून हाडपाक जाय स्पिकर सर स्पेशल चिल्ड्रन प्रत्येक इस्कुला एक स्पेशल चिल्ड्रनाक क्लासरूम डेडिकेट केलो आसता पूण आमगे इन्फ्रास्ट्रक्चरा प्रमाणे हे भुरग्यांक आमकां टायम आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळना स्पिकर सर हेजे नोदर माराय कावन्सिलींग करपाक कावन्सिलर जावं हेजे नोदर कॅरियर गायडन्स म्हूण व्हडलो बूक काडलो स्पिकर सर काल ते दुसरो हांवें डिपार्टमेंटा मेसेज धाडली म्हाका एक कॉपी धाडाय रे म्हूण 8 म्हयने जाले म्हाका अजून कॉपी येयला ना तुमकां कॉपी नाय जाल्यार म्हाका सांगाय सॉफ्ट कॉपी पूण धाडाय हांव प्रिंट आवट करता MLA फंडांतल्यान आनी तुमकां धाडटा स्पिकर सर तो फंड तुमकां धराय नाजाल्यार आमकां आमदार आपूण कॅरियर गायडन्सा एक बुकलेट दियाय बिफोर द 8th ऑगस्ट काबार जावचे पयलीं स्पिकर सर नीट कोण दोतोर जावपाक मेळटा JEE कोण इंजिनियर जावपाक मेळटा तुकाय खबर आहा म्हाकाय खबर आहा जाल्यार 7th 8th सावन कित्याक प्रिपेरेशन करपाक कॉमर्स कोण स्पिकर सर जे भुरग्यां कडेन आवय बापाय कडेन पयशे नाय तुकडे मुकडे पयशे आय न्हू स्पिकर सर आमगे भुरग्यां धाडली हेर कॉमन स्पिकर सर हे आम आदमीगे भुरग्यां जरी तरी ट्रेन करपाक जाय नीट आनी JEE क्लासीचा ट्रेनिंग आमी सायड बाय सायड इस्कुला आसतना सावन करपाक जाय स्पिकर सर देर इज अ फेलियर अपग्रेडिंग टूल्स एंड गॅजेट्स इन टेक्निकल एड्युकेशन स्पिकर सर हे टेक्निकल एड्युकेशन स्पिकर सर जे जाय तितू आमकां गॅजेट्स म्हणजे कितें स्पिकर सर आज आमी सगळे डिजिटल जाले स्पिकर सर सगळे एवरीथिंग इज गॉन स्मार्ट बोर्ड येयले स्पिकर सर तो आमजून व्हाईट बोर्डाचेर बरयता स्पिकर सर सो आय थिंक इन दीस गॅजेट्स 100% all technical education higher secondary should have smart board, should have all digitalized attendance. So this is the future speaker sir when we are talking about engineering colleges speaker sir ye 23 buraylo 23 buraylo same achita safeguard college campus from social elements 23 ye hausa ulelo 24 ulelo आणि 25 आता उलयता आसतना कित जाल ते तुम चोयला युनिवर्सिटी केसो रॅगिंग चलता कित कोण भुरग्यां रॅगिंग चलता आणि कित गान रॅगिंग कोता ते तुम चोयल स्पीकर सर हांव हेजे आनी बडये करपाची गरज आसा स्पीकर सर एकेडमिक करिक्युलम रिफॉर्म्स काडपाक जाय एफोर्डेबल फी इन इंजिनियरिंग कॉलेजीस आणि कॉलेजीची सीटां वाडोवपाक जाय स्पीकर सर म्युझियमाची आता म्युझियमाचे आमगेलो प्रिवियस गव्हर्नर ऑनरेबल गव्हर्नर जेन्ना आमगेलो बाणाल्या येयलो आणि गोवा चित्रा येयलो तेका बरें दिसलें ते भाशेन वारकी आहा एक म्युझियम आसा स्पीकर सर वारकी 2 म्युझियम सर सो ती दोन्ही म्युझियम आहे आणि गोंयभर 17 म्युझियम आहे स्पीकर सर एवरी टाइम आय एम रिक्वेस्टिंग फॉर फंड 17 म्युझियम 17 लाख तुमको जो तर जाय नाही मुगे 100 कोटी आहे हे पाटून दिलोले ते 100 कोट्यांतले 17 लाख डिडक्ट कराय स्पीकर सर पूण कोतान हे बजेटा भितर 1 लाख एक म्युझियम गोंयभर दिया स्पीकर सर दिस इज माय स्पीकर सर आय लास्ट टाइम सांगलोले की हे म्युझियमा विजिट करपाक GTDC वेबसाइटीचे टुरिझम वेबसाइटीचे घालाय म्हणून to visit all the 17 museums in Goa bus system कराय to visit museums आणि या वेबसाइटीचे घराय आणि टुरिझम ह्यो आमगेलो म्युझियम प्रमोट कराय स्पीकर सर स्टेट इलेक्शन कमिशन स्पीकर सर मंडा कमिशन रिपोर्ट पेज नंबर 68 पॅरा नंबर 12.12 2 वर्ष पहिले सांगलोले आताही सांगता तुम काय कोण आहे स्पीकर सर आमगेले कार्पेंटर आहे नेस्ट क्रिस्टियन नेस्ट म्हणटा तेका कार्पेंटर तेका गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास थ्रू दिस मंडा कमिशन हे एकटाय जॉइंट मीटिंग दवर आय डिमांड मीटिंग आमगे बाणाले कार्पेंटर आहे ते कार्पेंटर एसोसिएशन आपयता एल जे कॉन्स्टिट्युएंसी एसोसिएशन आहे तेंक आपया आय डिमांड फॉर अ मीटिंग दिस टाइम आय एम ओनली डिमांडिंग इन दिस सेशन फॉर अ मीटिंग टुगेदर विथ द गोवा स्टेट बॅकवर्ड क्लास with all the associations of the carpentry in order to see what are the procedures to make sure that the Christian carpenter mest मुठाय तेका OBC चो दर्जो दिवपा स्पीकर सर 2 वर्ष पयले सांगलोले चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम टू हायर यंग प्रोफेशन्स फॉर ₹30K आणि हांवें ऑल्सो म्हणलेले की इंट्रोड्यूस MLA फेलोशिप प्रोग्राम हांव ऑपोजिशन आमरी तूं मुगे आयकपा ना स्पीकर सर पूण आमकांय कापस्ता तुवें चोयल्या स्पीकर सर हांवें मुगेले ओन इंटर्नशिप कॉम स्किल्स लोकसेवा इंटर्नशिप आणि या लोकसेवे इंटर्नशिपा 7 पॉलिटिकल सायन्सची भुरगीं येयले स्पीकर सर आणि हांवें तांकां तुजी बरेली हाडली मेळपा आणि यू आर व्हेरी हॅपी जालो आणि चीफ मिनिस्टर म्हणपाक लागलो अरे तूं ही तुगे कोता प्रायवेटू हांवें म्हणलें प्रायवेट न्हू तुका फेलोशीप आहा ती तूं कोता
ती आमकां करपाक तुका डिमांडाक घायलो, यू हॅव नॉट फुलफिल्ड द डिमांड. सो दॅट वॉज दॅट वी हॅड रिक्वेस्टेड टू इंट्रोड्यूस फेलोशिप प्रोग्राम. तुवें इंट्रोड्यूस केलो ना, सो हांवें कॅप्टन वेन्झी वेगस MLA बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकसेवा इंटर्नशिप कॉम स्किल स्पीकर. आनी म्हाका दिसता दिस इज वॉट वी नीड अँड दिस इज टू क्रिएट फ्युचर लिडर्स. मुडचे वेन्झी लोकांक 5 वर्स निवडून हाडलो, 10 वर्स निवडून हाडलो. वेन्झी फाटल्यान ही इस्कुला भुरग्यांक आम रेडी करूं जाय स्पीकर. न्हू मुगे चेड्याक, न्हू मुगे बायलेक आनी न्हू मुगे भावाक हिंग हाडपा स्पीकर. दॅट इज वॉट इज दिस फेलोशिप प्रोग्राम स्पीकर अँड दॅट इज वॉट आय हॅव इंट्रोड्यूस लीडिंग बाय एक्झाम्पल स्पीकर. हे सरकारान करपा जाय स्पीकर. स्पीकर फेलियर टू पब्लिश द गॅझेट 79 उलयता आसतना फेलियर टू पब्लिश द गॅझेट इन द ऑफिशियल लँग्वेज स्पीकर आनी हे कंप्लीट जालां स्पीकर. स्पीकर 80 डिमांड नंबर 80 लिगल मेट. लिगल मेटाचेर आमी सदां आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हरांगे जे टॅक्सी मिटर आहाय स्पीकर हे लिगल मेट्रोलॉजी जी आहा तांकां 500 रुपये चार्ज करताय एवरी इयर ते रिन्यू करपाक. आनी रिन्यूएबल इज कन्सिडरिंग स्पीकर कांय एक्चुअली पयशे कांय आसना तेंगेले. दे आर नॉट डुईंग एनीथिंग. तो मिटर फकत ते सर्टिफाय करताय. आतां तो मिटर सर्टिफाय करपाक 500 रुपये. सो स्पीकर ताका 100 रुपये देखून केले जाल्यार आय थिंक इज गुड. कित्याक पयलीं 100 रुपये आहले आनी तुगे सरकाराक पयशे नाय आनी टॅक्सी ड्रायव्हराक जाल्यार 50 रुपये वाडय स्पीकर. 500 टू मेक इट 150. स्पीकर वेन इट कम्स टू मायनिंग स्पीकर आमयल्याक 3.5 वर्सां जालीं. लांबगांव म्हणटाय तो हे मुगे असेंब्ली सेशन आमी केन्ना आयकना स्पीकर. लांबगांव म्हणटाय ते वेन्झीन उलयले म्हणटा सगळे लांबगांवाचे उलोवपाक लागले स्पीकर. बरी गजाल, बरी गजाल. आनी म्हाका जाय मायनिंग बेल्टा जे इफेक्टेड आहाय ते मुजे असो जेन्ना यंग आनी न्यू फेसीस जेन्ना असेंब्ली येतले तेन्ना आमी असो लांबगांव आनी भितोल भितोल जे गांव आहाय लोकांक त्रास जालोय ही नांवां आमी घातली आनी ह्या लोकांक फाव तो दर्जो मेळटो स्पीकर. तांकां आत्तां दिलो स्पीकर. तो आख्खो गांव तुमकां कित्याक लिजा दिलो? आख्खें देवूळ लिजा दी स्पीकर. हांव ते दीस उलयला स्पीकर. आख्खें मायनिंग पीट आहा तितून उदक बोला ते उदक बोला ते केनो फुटत आनी ते मात्सो स्पेस दिवपाक जाय. लेट मी कंप्लीट 15 मिनिट्स पूण. सो स्पीकर हे लांबगांवां लोकांक त्रास जालो आहाय ते तुमी सारकें करपा जाय. लांबगांवाची अटेन्शन दवराय आनी लांबगांवा भाशेन दुसरे ट्रायबल विलेजीस आहाय स्पीकर. हे ट्रायबल विलेजीन तुमी दर्जो दिवपाचो गरज आहा आनी हो दर्जो दिलो जाल्यार आमकां सगळे हॅपी जातले स्पीकर. लोकसभा ऑलरेडी पास जाल्ली आहा that we are having a reservation for them स्पीकर. म्हाका दिसता हेजी आमी सगळ्यांनी मुखार व्हरपा जाय स्पीकर. स्पीकर when I am coming to civil aviation स्पीकर सिव्हिल एविएशनाचेर हांव हेच हावसा आमी जेन्ना उलयले तेन्ना हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलेलें ईमेल धाडपाची एश्युरन्स दी. सीएमान एश्युरन्स दिली 2 दिसां भितर ईमेल धाडो म्हाका कॉपी दिल्या. हांवें ईमेल कितें म्हूण धाड म्हणून स्पीकर हांवें ईमेल सगळे ऑपरेटरांक धाड म्हणली. जावं तो इंडिगो जावं तो एअर इंडिया जावं तो दुसरे एअरलायन्स आहाय तांकां सगळे ऑपरेटरांक ईमेल धाड म्हणली आनी मिटींग मागपाक ऑपरेटराक विचारपाक की बाबा तुका दोन्ही कडेन ऑपरेट करपाक जायो जाल्यार कितें डिफिकल्टी आहा. तो ऑपरेटर सांगतलो आपल्या हे मारक पडटा 2 कडेन स्टाफ दवरूं पडटा आपल्या 2 कडेन फ्युलिंग स्टेशन दवरूं पडटा हे सगळे आपल्या म्हारग पडटा. हेजेर तूं आपल्याक कितें डिस्कावंट करूं शकता आनी तेणी हे मुळमुटरीत त्यो फॅसिलिटी आमी ताका दिवपाक जाय आनी सांगपाक जाय बाबा इंडिगो बाबा एअर इंडिया तूं दाबोली सवय चलय आनी थिंगायसो चलय हें करपाक जाय स्पीकर. मिटींग मागिल्लो ना स्पीकर. आय डिमांड टुडे स्पीकर दॅट दिस ईमेल टू बी सेंड टू ऑल द ऑपरेटर्स and give me an assurance that I need to see the copy of the email sent to all the operators speakers. So this demand has to be fulfilled. We want Daboli to continue. We want the businesses at Daboli to be continued and this is the way ahead speakers. Speakers and final je avleta demand number 88 PPP public private partnerships speakers. ही पीपीपी म्हणटाय ती आतां भाड्याल्या मेळा फ्रांसिसा जेसना सगळे ते पीपीपी लागून येयले स्पीकर. तांकां पीपीपी जाय वारक्या प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप तेंगे ब्रिज मोठा येडे वचपाची ते फुटलो ब्रिजे लागून येयले स्पीकर आनी वर्सां वर्स येता स्पीकर. फिडमोरागे थिंग वचोन वॉकिंग करपाक जाता तेगे स्पीकर जोवालो. सो ती ब्रिज हांवें लास्ट टायम केबल स्टे सांगलो स्पीकर आनी सगळ्या पावार जालो ग्लासा ब्रिज. ओय ग्लासा ब्रिज लेट इट मेक इट टुरिस्ट अट्रॅक्शन 20 मीटर 25 मीटरा ब्रिज हे सगळे भुरगे हे वचपाक स्पीकर. सो ऑन पीपीपी मॉडेल आमकां बाणाल्या पूण दिया स्पीकर. पीपीपी मॉडेलाचे आम रेडी आहाय टू एक्सेप्ट दीस वॉट आर वी ऑन दीस केबल कार्ड ब्रिज इन वार्का स्पीकर. हे सांगून थँक्यू स्पीकर. येस श्री प्रवीण शेट. स्पीकर सर आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक बरो आसला सर. स्पीकर सर फक्त 3 डिमांडाचेर उलयतलो मातसो टायम दिवचो अशी रिक्वेस्ट करता. स्पीकर सर डिमांड नंबर 34 सर. पयल्यान पयलीं हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे आमचे शिक्षण मंत्री आसा तशेंच आमचे पुराय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे स्टाफ हेंचे हांव अभिनंदन. आमच्या तेंच्या कश्टा मुळे आयज आमची
आमच्या भारत देशातले 4थे राज्य जे 100% लिटरसी अचीव करूंक शकलेले आहा. त्यामुळे आमकां सगळ्यांक एक गौरवास्पद अशी गोष्ट जाल्ली आहा स्पीकर सर, म्हणून तांचे सगळ्यांचे आभार मानूंक सोदता. स्पीकर सर, स्कूल एज्युकेशनाचेर उलयता आसतना हांव सुरवात करता आमच्या सरकाराचे, स्पेशली एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे हांव आभार मानपाक सोदता, ज्यांच्यांनी खूपशा मागण्या आयकून म्हणजे 2-3 वर्साच्या कालावधीच्या नंतर आमची जी गव्हर्नमेंट प्रायमरी शाळा ज्यो आसल्यो त्यांचे रूफ लिकेजीस आसले आणि बाकीचे जो सॅनिटरी सिस्टम सारखी नासली अशा ह्या शाळांक सॅनिटेशन दिवपाक आणि रूफ रिप्लेस करपाक सक्षमपणे आयज सक्सेसफूल जाल्ले आसा. आणि आमच्या 5 शाळांच्यो म्हणजे शिरगांव, कोटीवाडा कारापूर, बोळवाडा कारापूर, मावळिंगे व कुंभारवाडा, वन मावळिंगे नवी शाळा बांदपाक लागून टेंडर जाल्ले आसा. अशा ह्या कामाचे जे कंप्लिशन जाल्लें आसा, सुरवात जाल्ली आसा, त्या बद्दल हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानूंक सोदता स्पीकर सर. आज स्टुडंट्सांक स्मार्ट क्लासरूम जाय ही आज अत्यंत काळाची गरज आसा स्पीकर सर. आमचे जे शाळा आसा ते प्रॉपर सॅनिटेशन आसपाक जाय, प्रॉपर प्ले ग्राउंड आसपाक जाय आणि सफिशियंट टिचर्स आसपाक जाय. आज अशा हा परिस्थिती की एकदा शाळा असली जाल्यार 2 शाळेंनी 1 टिचर वयता, अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटान हेची दखल घेवपाक जाय आणि प्रत्येक जी प्रायमरी शाळा आसा त्या शाळेन इंडिव्हिज्युअल टिचर आसपाक जाय. हे आमच्या सगळ्या पालकांच्या वतीनसून हांव मानता स्पीकर सर आणि हे मान्य करचे स्पीकर सर. आज आमकां जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लें आसा त्याच पद्दतीन हांव सांगपाक सोदता स्पीकर सर, हे ज्यो शाळा टिकोवन दवरपाक जाय ज्यो सरकाराची एक जबाबदारी आसतली. आयज काही शाळा बंद पडलेल्यो आसा आणि ह्यो शाळा बंद पडपाक कारण खूब आसतलें, पण ज्या जाग्यार एक 15-10 अशीं भुरगीं जी आसता आणि त्यो लागींच आसता शाळा, ह्यो सगळ्यो एकच कॉमन अशें दर शाळेन घेतले आणि तांकां ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी दिली सरकारान जाल्यार ह्यो शाळा टिकोवंक शकता. तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां बरें दर मेळ्ळें, जशें आतां उलोवन दाखयलें त्या पद्दतीचें जर इन्फ्रास्ट्रक्चर दर दिलें जाल्यार पालकांक सुद्दां त्या भुरग्यांक त्या शाळेन घालपाक लागून एक कॉन्फिडन्स डेवलप जातलें. म्हणून हे करचें अशें मागता स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर आमच्या मतदारसंघात गव्हर्नमेंट प्रायमरी शाळा 21 आसा आणि हितून 750 पेक्षा जास्त भुरगीं शिकता. ही आमकां आमची विठ्ठल रखुमाई ही ज्या शाळा ज्यो आसा त्या शाळेन 300 पेक्षा जास्त भुरगीं आसा. वन मावळिंगे जी शाळा थंय 100 पेक्षा जास्त भुरगीं आहा. म्हणून ह्या सगळ्या संख्येची दखल घेवन आमच्या सरकारान ह्या भुरग्यां खातीर ह्या पालकांक एक दिलासो दिवपाक लागून एक काम करचें, म्हणजे तांकां ज्यो फॅसिलिटी जाय त्यो सगळ्यो प्रोवायड कर. तशेंच आमच्या मतदारसंघात एक स्पेशल चिल्ड्रन्सांक लागून स्कूल आसा, ते म्हणजे केशव सेवा साधना स्कूल. आणि ह्या स्कुलान स्पीकर सर 13 पेक्षा जास्त भुरगीं डिसेबल भुरगीं आमचे शिक्षण घेता. आणि आमच्या हे जे वाठार येवन म्हणजे खंयच्या बाकीच्या ज्या प्लेसीस पासून त्या स्कुलान भुरगीं जी त्याचे वेट वाडटा आणि त्या भुरग्याक मागीर पालक आपल्या खांदार किंवा घेवन ताका गाडये पर्यंत व्हरोंक शकना. म्हणून ती जर गाडी त्याच्या घरात जाल्यार हे त्या डिसेबल भुरग्याक आनी त्याच्या आवय बापायक खूब मदतगार जातले. म्हणून हांव मागता स्पीकर सर, जी भुरगीं ह्या स्कुलान एज्युकेशन घेता, केशव सेवा साधना स्कुलान जे एज्युकेशन घेता त्या भुरग्यांक हाडपाक लागून स्पेशली आमचे स्पेशल फंड एलोकेट करचो आणि हे एकीकडे येता अशें प्रोविजन करून प्रत्येक भुरग्याक त्याच्या घरा कडसून पिकअप करपाक आनी ड्रॉप करपाची सवलत दिवची अशें मागता सर. जे स्कुलां म्हणजे जे प्रायमरी स्कूल बंद पडलेली आसा ही स्कुलां आमकां जायच पडटा. जेन्ना आमकां इलेक्शनाच्या टायम आसता ती कंपल्सरी वापरची पडटा. आतां ही जर स्कुलां जर आमकां राखून दवरतलो जाल्यार काही NGOs जे आपल्या खर्चान मेंटेनन्स करून तांकां दिवची, हँडओव्हर करची. सरकारान हो आमच्या प्रयत्न केल्लो बी आसा आनी काही स्कुलां हँडओव्हरूय केल्ले आसा, पण आजू कडसून एप्लिकेशनां घेवन तांकां ती ताबडतोब दिवची अशी मागणी करता स्पीकर सर. पॉलिटेक्नीक भितरली ह्या डिपार्टमेंटाचेर उलयता स्पीकर सर. ज्योग्राफिकली पळोवंक गेल्यार हे पॉलिटेक्नीक कॉलेज आमच्या मये मतदारसंघातल्या मये विलेज पंचायत एरियेन आहा. स्पीकर सर, अशी
एक नावाजलेली अशी ही पॉलिटेक्निक कॉलेज, पण आज त्याच्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जर त्याचे पळयलें जाल्यार सामकें धळमळीत सर. जेन्ना सुरवातीक जेन्ना ही कॉलेज सुरू केली त्याच्या उपरांत तेजे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर लक्षात दिवंक ना स्पीकर सर. आमी वारंवार हेजेर सुचपासून एक काम जालें ना. हांव मागता स्पीकर सर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सीएमा कडेन की हेजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना हेजे रोड्स डेव्हलप करपाक जाय, हेजे लिकेजीस रूफ लिकेजीस आहा ते डेव्हलप करपाक जाय, ते रेक्टिफाय करपाक जाय स्पीकर सर. आमचे कडेन आमकां स्मार्ट क्लासरूम जाय, इम्प्रुवमेंट ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड आमचे कडेन बरो आसा ग्राउंड तो ग्राउंड इम्प्रूव करपाक जाय, इम्प्रुवमेंट ऑफ गार्डन्स लँडस्केपिंग करपाक जाय स्पीकर सर. थंयसर रातचे काळोख आसता, इल्युमिनेशन जावपाक जाय स्पीकर सर. ह्यो सगळ्यो गोश्टी एकंदरून ह्या जो कॅम्पस आसा पॉलिटेक्निक कॉलेजीचो कॅम्पस जो आसा तो बरो इम्प्रूव करचो अशी मागणी करता स्पीकर सर. त्याच बरोबर काही थोडोसो टायम दिवचो मागला स्पीकर सर. त्याच बरोबर भितून फॉर एक्झाम्पल बॉयज हॉस्टेल्स आहा, ह्या बॉयज हॉस्टेलान दुसरे खंयचे तरी एक एज्युकेशन जी संस्था आसा ती जर कितें दुसरो कोर्स चालू करूंक सोदता जाल्यार एंटरप्रेनर्स पॉलिसीच्या अंडर हे करूचे आनी ह्या हेजो युटिलायजेशन करचें अशें मागणी करता स्पीकर सर. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 83 मायन्स स्पीकर सर, आमच्या बिचोले तालुक्यान बिचोले ब्लॉकाचे जाले आनी भितून सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन साळगांवकर आनी बांदेकर हांच्यांनी तिगांनी लिस्ट घेतले. सेजा मायनिंग चालू केलो. मये शिरगांव आनी पिळगांव हे 3 भाग आनी बिचोले ह्या सगळ्यांक इन्क्लूड करून हे मायनिंग एक्टिविटी सुरू जाल्ले आहा स्पीकर सर. पण आज जे लीज ओनर जे दुसरे आता ज्यांच्यांनी घेतलेले आसा फॉर एक्झाम्पल साळगांवकर बांदेकर यांच्यांनी लीज घेतलेले आहा ते पयलींच्या स्टेक होल्डरांक खंयच कन्सिडर करिना, नॉट इवन पंचायत सुद्दां हेका कन्सिडर अशी हांव मागणी करता स्पीकर सर. पंचायतीक कन्सिडर करचे ते स्टेक होल्डर जे आमचे पयलीं रिट्रेंच वर्कर आसले जे पयलींच्या लीज होल्डरा कडेन आसले तांकां परत घेवचे अशी मागणी करता स्पीकर सर. जे आयज बेकार आसा त्याच गांवचे लोक त्याच मातयेन आसलेले लोक सगळे तेंच्यांनी जे कश्ट केल्ले आहा त्या लोकांक परत कामाक घेवचे अशी मागणी करता स्पीकर सर. तशें दुसरे स्टेक होल्डर ते बिझनेस करपाक सोदता तेंचे कडेन सगळ्यो एबिलिटीज आसता तरी आसतना भायल्या लोकांक हाडून थंयसर बिझनेस दिता हे बरें न्हू स्पीकर सर. हे आमच्या सरकारान हेजेर करेक्शन करचें पडटलें. तेच जे देवस्थानां आसा जे सोशल काम तेंच्यांनी करपाक जाय एक CSR फंडा तर्फे हे जी ही कामां करपाक लागून स्पीकर सर जाल्यार बरें पिसफूल अशें जर वर्किंग तांकां एनवायरमेंट मेळपाक जाय जाल्यार ह्या सगळ्या गोश्टीचो तेंच्यांनी विचार करून आस्पाव करचो अशें हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता. थँक्यू स्पीकर सर. दिव्या राणे. Speaker sir, I rise to support the demand and cut motion. I would like to speak on demand education. At the outset, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister on achieving 100% literacy on the 39th Statehood Day, that is on May 30th, 2025 this year, and we are the 4th Indian state to do so. Tanka abhinandan karta ani education teachers उलयता आसतना I would आमचे government aided high schools and higher secondary schools in Sattari Taluka, they have engaged teachers to work on a contract basis, and government continues to issue NOC to appoint teachers on contract basis instead of filling the posts on a regular basis despite having sufficient workload and the required number of students. की regular teachers जाता तितले begin appoint जावचे म्हणून, because this is going to enhance the quality of education, identify students' strengths and weaknesses, and this is going to benefit the schools and the final result that comes and the overall development of a child. So मागता की जाता तितले begin आमची जी जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करता तांकां रेग्युलर पोस्ट दिवचे म्हणून. आमचे खूबशे I would like to first welcome the decision of the government to provide EPF benefits to part-time instructors working in government schools. पण हे part-time instructors जे आसा तांचे work timings is similar to the regular. सकाळी ती 7:45 येता, सांची 2:00 वता, and they have been working for the last
तांची सॅलरी जी आसा रेग्युलर टिचर्स, सो मागता की तांची सॅलरी एनहान्स करची आनी जे बाकीचे जे सीक लीव आसा बाकीचे जे कितें आसा ते तांकां प्रोवायड जावचे म्हणून हे आमचे पार्ट टायम इंस्ट्रक्टर्स इन गव्हर्मेंट स्कूल्स, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मोटिवेट देम एंड इन्सेंटिवायज तांचे आनी क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन इज गोइंग टू इम्प्रूव. टीचर तर आमकां बरे मेळ्ळे. इफ टीचर्स आर हॅपी, स्टुडंट्स आर हॅपी. We have shortage of trained English teachers in our schools. आमचे 70 भागान 99 government primary schools आसा, but we have only 25 trained English teachers. So तो ratio पळयलो जाल्यार एक English teacher is teaching 4 स्कुलां. सो मागता की proportionate आमची English teachers घालच्यो म्हणून, बिकॉज 70 भाग इज आमचे ग्रामीण भाग. चडशीं भुरगीं दे डोंट स्पीक इंग्लीश एट होम, सो मागीर तांकां फुडें वचून त्रास जाता इन हाय स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल, इन देयर करियर. सो मागता की trained teachers proportionately आमच्या भुरग्यांक दिवच्यो. So you start very young, foundation is strong at the primary school level. 62 government primary schools in Sattari are run by a single teacher. And your teacher, they are teaching subjects across all multiple classes. They are managing administrative work without any support staff, which affects the overall academic performances of the students' cases. So, and non-availability of proper bus service, timing sarkena with the transport department is leading to a lot of hardships for our students. So, amche GHS je Thane asa, that has been notified as a PM Shri school. It's a model school. And this requires an additional bus. We have 265 students, but that can't cater to, one bus can't cater to that. So, खूपशे भुरग्यांक कितलेशे classes, remedial classes असुनी, सांचे extra classes असुनी, they are missing out on all these classes. आणि आमचे 8 जी स्कुलां आसा तांकां these buses have not been provided. मागता की गव्हर्मेंटान एक कितें तरी एक travel allowance तरी दिवचे एक स्कुलाक, at least as an interim measure, until school buses are made available through the transport department. आणि बेगीतले बेगीन expedite करचे procurement of buses by the transport department. The director of education should procure buses, बालरथ असुनी, बाकीचे mini buses असुनी, कितें असुनी, आणि especially आमचे ग्रामीण भागाचे, because it is far flung. कितलेशे किलोमीटर children have to travel from their homes to the schools. आणि मागता की जे आमची बसीचो इशू आसा जाता तितले बेगीन सोडयतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. आमचे मुख्यमंत्री हालींच आमकां देव बरें करूं म्हणटा की थ्रू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, थ्रू DMF आमकां थ्रू डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आमकां एक बस मेळिल्ली आसा फॉर बिरोंडा, दॅट इज गोइंग टू केटर टू the schools and the college of that area. So कितलीशे भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो. सो हांव देव बरें करून म्हणटा. पण बाकीचे जे स्कुलांक जे इशू आसा हो बसीचो, की आतां स्पेशली हे GHS ठाण्याचे स्कुलाचो इशू, कित्याक भुरगीं आतां एडमिशन घेवपाक थंय कमी केलां आनी दे आर गोइंग टू वालपय just because of the bus issue. So मागता की ह्या स्कुला खातीर स्पेशली ऑन प्रायोरिटी पयली एक इमिजिएटली एक बस दिवची म्हणून मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन मागता. दुसरे उलयता आसतना डेमोलिशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बालभवन केंद्र इन वालपय, दॅट जे बालभवन केंद्र आसा पोरूय उलयल्लें हाजे बद्दल. इट्स अ व्हेरी लिमिटेड एरिया, 178 स्क्वेअर मिटर्स, आनी इट इज अकॉमोडेटिंग 70 स्टुडंट्स एंड 6 स्टाफ मेंबर्स. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बेगीतल्या बेगीन एक न्यू मॉडर्न बिल्डींग आमकां एक बांदून दिवची, एटलीस्ट 2 फ्लोराची, टू प्रोवायड स्पेशियस डान्स रूम जावं, मल्टीपर्पज हॉल, डेडिकेटेड क्लासरूम्स, सेपरेट टॉयलेट फॅसिलिटीज मागता हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन हाजेर लक्ष दिवचें. एसेन्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी म्हणटा फॅसिलिटीज इन हाय स्कूल्स एंड हायर सेकंडरी स्कूल्स. आमकां खुबशीं रेप्रेजेंटेशन्स आयल्या फ्रॉम हाय स्कूल्स, हायर सेकंडरी स्कूल्स फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एसेन्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज. त्यो सेपरेट वॉशरूम्स आसुनी फॉर टिचर्स, की मेल चायल्ड फिमेल चायल्डा खातीर टॉयलेट्स आसुनी, इन्सिनरेशन मशीन स्पेशली फॉर गर्ल्स वॉशरूम्स, multi-purpose halls for school activities, basic canteen facilities from standard 8th onwards, provision of benches and other classroom furniture, well-equipped libraries, and upgrade, especially जे आमचे school grounds आसा,
they are in dire need of instant upgradation आणि क्रिएट म्हाका तरी दिसता की एक आमची GPS स्कुलां कडेन खुबसो जागो आसता थंय तर चिल्ड्रन्स पार्क तर डेव्हलप केले ते भुरग्यांक आमच्या खूब फायदो जातलो आणि आमचे जे लायब्ररीज आसा दे हॅव टू बी equipped म्हाका दिसता with IT department they have to be collaborated and with IT department because you're going to help the children for competitive exams. Certified computer courses दिवचे in line with Digital India की basic computer knowledge ही गरज आसा आणि there is a need for the government to introduce certified computer courses in schools. I mean, so भुरगीं they can learn Excel and PowerPoint be at this young age and मागीर separate एक computer certificate तर तांकां दिली they are then that's going to help them to apply for government jobs, especially clerical jobs where certification is mandatory. So आणि upgrade तांचे basic computer skills knowledge upgrade करपाक it is important की private sectoran ही knowledge जाय पडटा. Now right now the students are forced to obtain such certificates from institutes recognized by ITCGL and this extra fee मागतात and which is not affordable to lot of our students from our area. दोनच मिनटां speaker so. दुसरे डिमांड नंबर 81 ट्रायबल वेलफेअराचे उलयता आसतना the Forest Rights Act 2006 it's officially called our Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act and this grant for these forest rights to tribal and forest dwelling communities it's given to them who are traditionally dependent on forest for their livelihood and culture. Honorable CMH, thank you म्हणटा की and applaud the assurance given by the Honorable Chief Minister की जे remaining 6,000 no-show forest rights claims आसा that he will clear them by the 31st of March 2026. आणि हाजो प्रोसेस एक खूब लांब आसा पयलीं ते क्लेम्स पयलीं आमचे ग्रामसभा अप्रूव करता मागीर SDLC अप्रूव करता मागीर DLC अप्रूव करता आनी मागीर फायनली कलेक्टर आमकां सनद दिता इट्स अ लॉंग प्रोसेस बेगीतले बेगीन हे एक्सपेडायट जावचे आनी 70 भागान हालींच 14 जूनाक एक FRC एप्लिकंटाचो कॅम्प आशिल्लो आनी तो खूब फायदेशीर जालो आमच्या लोकां खातीर. आय थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वन्स अगेन फॉर हिज कंटिन्यूड सपोर्ट अँड रिक्वेस्ट की आमचे जे 1500 केसीस आसा 70 तालुकाच्यो ते ऑन प्रायोरिटी त्यो मातश्यो बेगींतले बेगीन तांकां सनद सर्टिफिकेट दिवन बेगींतले बेगीन ते क्लियर करच्यो म्हणून. सिव्हिल एव्हिएशनाची उलयता आसतना डिमांड नंबर 84 आमची GI फेणी आसा ती हेरिटेज स्पिरीट ऑफ इंडिया आणि दिस इज द फर्स्ट हेरिटेज स्पिरीट आय थिंक ऑफ इंडिया आणि आमची ती we have to be very proud of it. So I think a strategic retail presence is essential to effectively promote GI Feni and support the livelihoods of amche kaju producers from rural areas. So मागता honorable minister akadin ki ek dedicated space tar tanka dilo to promote GI Feni at the airports खूब फायदेशीर जातलो and this will provide a powerful visibility platform to showcase GI Feni to the global audience and at the same time आमचे जे GI tagged काजू आसा आणि आमचे जे local काजू brands आसा तांकां एक असोच space तर at the airport तर मेळो जाल्यार this going to help our local enterprise आणि आमची जे कितें गव्हर्मेंटाची जे कितें आत्मनिर्भर करपाचे स्वयंपूर्ण करपाचे वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्ह आसा that is going to help to promote brand Goa. Last एक उलयता आसतना फक्त डिमांड मायन्साचे उलयता आसतना आमचो मायनिंग ब्लॉक पिसुल्ले आमची मायनिंग एरिया पूण हो पिसुल्ले ब्लॉक आतां 3 वर्सां जाली अजून ऑक्शन जावना. मागता की माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन हे मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करचो ताजो फायदो आमच्या पंचायतीक आनी बाजूच्या पंचायतीक खुबसो जातलो थ्रू DMF फंड तांकांय फायदो जातलो. देन आमी पळयला की कितले बेरोजगार जाल्या सिन्स मायनिंग हॅज स्टॉप्ड. थँक्यू स्पीकर. गोविंद गाडे. मागण्यांना समर्थन देण्यासाठी आणि कपात प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. मागणी क्रमांक 34 त्याच्यापूर्वी मी एवढंच म्हणेन की अज्ञानरूपी रोपट्याला शिक्षण नावाचे खतपाणी घातले तरच आजचं छोटंसं रोप उद्याला सुशिक्षित वटवृक्ष होईल. आपल्याला
आजचं छोटंसं रोप उद्याला वटवृक्ष होण्यासाठी गांभीर्यानं शिक्षण पद्धतीवर लक्ष देणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच शिक्षण हे प्राथमिक शाळेपासून सुरू होतं. आणि ह्या प्राथमिक शाळेमध्ये ज्या वेळेला आपल्या मुलांना पालक शाळेत ऍडमिशन घेण्यासाठी येतात त्यावेळेचा शाळेचा परिसर, शाळा कशी असावे याचा पहिल्यांदा नियाळ घेतात. त्या शाळेचं अवतीभोवतीचं वातावरण, त्या शाळेत शिकवणारे शिक्षक, शाळेत असलेल्या साधन सुविधा याच्यावरती शाळा कशी काय वाढू शकते हे अवलंबून असतं. माझ्या मतदारसंघातल्या मराठी शाळा अर्थातच मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेत चालणाऱ्या शाळा, आज मला खूप अभिमान वाटतोय सभापती महोदय की जवळजवळ 48 शाळा माझ्या एकाच मतदारसंघात आहे आणि बंद पडलेल्या शाळा सुद्धा गेल्या 7-8 वर्षात आपण सुरू केलेल्या आहेत. त्याबद्दल शिक्षण खात्याचे संचालक यांचा जे सहकार्य होतं त्यासाठी मी शिक्षण संचालकाचे आणि आदरणीय गोव्याचे मुख्यमंत्री अर्थात शिक्षण मंत्र्याचे मी मनपूर्वक आभार मानेन. नवीन शिक्षण धोरणाविषयी जर आपण चर्चा केली आणि माझ्या शाळेच्या संदर्भात जर मी चर्चा केली तर मला आज माझ्या शाळाची जागा जी आहे किंवा वर्ग जे आहेत ते अपुरे पडायला लागले आहेत. आणि म्हणूनच मी म्हणेन की नवीन शिक्षण धोरण याचा आजपासून सुरू होणाऱ्या पुढच्या काही वर्षात आपल्याला माझ्या मतदारसंघामधल्या शाळेमध्ये आज बसण्याची आसन व्यवस्था कमी पडायला लागली आहे. याचं कारण काय आहे स्पीकर सर, की आज शाळेचं नूतनीकरण केल्यानंतर आणि शाळेच्या शिक्षकांना चांगलं प्रशिक्षण देऊन त्यांना ट्रेन केल्याबद्दल यासाठी ग्रामीण भागातल्या शाळा आज कात घेत आहेत असं मी म्हणेन. पण त्यासाठी अथक मेहनत घेतलेली आहे, त्यासाठी प्रत्येकाचं सहकार्य लाभलेलं आहे आणि सरकार आपल्या परीनं काम करत असतोय. शाळा हे कोणावरती अवलंबून असतं तर शाळा बालक, पालक आणि चालक, अर्थात चालक म्हणजे आमचं इथं सरकार आहेत किंवा अनुदानित शाळेचं प्रशासन आहे. पण ह्या तिघांचा जर समन्वय असेल तर शाळेत चांगलं वातावरण घडू शकतं. आणि म्हणूनच माझ्या शाळेतल्या नवीन इमारती बांधण्यासाठी, त्यासाठी बालवाडीपासून ते 5वी पर्यंतच नव्हे तर 9वी 10वी पर्यंत सुद्धा शिक्षण घेण्यासाठी आज तरतूद करणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. परंतु शाळेच्या संदर्भात किंवा ज्या तऱ्हेने आदरणीय आमदार दिव्या राणे यांनी म्हटलेले आहे की शाळेच्या सभोवताली भरपूर जागा आहे, काही जागा एन्क्रोच केलेली आहे, काही जागा त्याचं कंपाऊंड घालून आणि त्याचं व्यवस्थित नियोजन करणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. आज शाळेत कौलं घातलेले आहेत किंवा त्याला एस्पेक्टस शीट घातलेले आहेत, पण मला वाटतं शाळेची जागेच्या संदर्भात जर आपण विचार केला आणि ह्याच्या नंतर एखादी शाळा दुरुस्त जर आम्हाला करायची असेल तर मला वाटतं ती शाळा त्या सभोवतालच्या परिसराची पटसंख्येवरून ती 2-3 मजली करणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि अशा तऱ्हेचे 4 शाळा मी माझ्या मतदारसंघामध्ये बांधून आज पूर्ण केलेल्या आहेत. मी एवढ्यासाठी ही सूचना करेन कारण शाळेमध्ये चांगले मैदान पाहिजे. कारण आज नव्या शिक्षण धोरणाप्रमाणे कलात्मक गुणांना आणि खेळ गुणांना आज प्राधान्य दिलेलं आहे. एक वेळ असा होता की संपूर्ण गोव्यामध्ये आणि खास करून ग्रामीण भागामध्ये भरपूर जागा अवेलेबल होती,
उपलब्ध होती, पण ती आज जागा आज उपलब्ध नाही आहे आणि म्हणूनच आज त्याचं नियोजन करणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. मी एवढंच म्हणेन ह्या मागण्यावरती बोलताना की जेवढे जेवढे मी प्रस्ताव आज शिक्षण खात्याला दिलेले आहेत, बरेचसे प्रस्ताव आपले बांधकाम खात्याला त्यांनी दिलेले आहेत, काही प्रस्ताव GSID ला दिलेले आहेत, पण ते अजूनपर्यंत तसेच आहेत. चांगलं नियोजन आणि चांगलं साधन सुविधा उपलब्ध करून देणं आणि पुढचं आमचं शिक्षण धोरण जर 100% यशस्वी करायचं असेल तर त्याचं नियोजन आज करणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच जी मागणी मी केलेली आहे ती मागणी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घेऊन, शिक्षण खात्यानं लक्षात घेऊन ती पूर्ण करावी असं मी आजच्या मागणी करतोय. ह्या शाळेच्या संदर्भात माझ्या मतदारसंघामध्ये कंटिन्युअसली मी फॉलोअप करत असतोय, पाठपुरावा करीत असतोय की शाळेत शिक्षक हे खूप कमी आहेत, कमतरता असते. आणि मी प्रामुख्यानं माझी एक शाळेमध्ये आज शिक्षक आला की नाही याची सुद्धा जबाबदारी घेऊन मी कधी कधी शाळेमध्ये भेट देतोय. कारण मला माहित आहे आपल्याला तर वटवृक्ष जर घडवायचं असेल, त्या कवितेप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं आहे, तर आज प्राथमिक शाळेवरती फोकस करणं तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण हाच ती वेळ आहे, हीच ती योग्य वेळ आहे त्या आपण त्या मनाला आकार देऊ शकतो. आणि या ठिकाणी जर आपण आकार दिला तरच आपलं भवितव्य आणि आपलं प्राथमिक शाळा हे आपल्या मातृभाषेतून किंवा स्थानिक भाषेतून घेणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि ह्या भाषेतून जर आपण शिक्षण घेतलं, मला वाटतं जगाच्या कानाकोपऱ्यात जायला की आपला कुणीही अडवू शकणार नाही एवढी ताकद ह्याच मातृभाषेमध्ये आहे. पुढे जाताना मी एवढंच म्हणेन की माय constituency has got only government high school and one government higher secondary, where if I talk about in the year 2017 when I had got an opportunity to become an MLA, the number of students in that school were only 52. Now this strength has been shoot up to almost 146. This could be possible only because the government support, and because I once again congratulate to all the officers who have been given the entire support for infrastructure development and commitment for the best quality of infrastructure and the teachers in my school. Speaker sir, परत एकदा हायर सेकंडरी विषय बोलत असताना गेली 3 वर्ष झाली नवे हायर सेकंडरीचा प्रस्ताव आज सरकारामुखार असा, पण सरकारामुखार प्रस्ताव असा असतानाच अजूनपर्यंत नवे हायर सेकंडरीचे फाउंडेशन जाईना. कित्याक लागून जाईना ते आज सगळ्या डिपार्टमेंटाकडे कोऑर्डिनेशन करून जात तितले पैकी ते फाउंडेशन घालचे. कारण माझ्या हायर सेकंडरी एक ग्रोईंग स्ट्रेंथ किंवा त्याची वाढती मागणी असा आणि हे लागोलाग बेगोबेग करून घेवचे असे मागणे करता. ट्रायबल डिपार्टमेंटाकडे वळीत असताना स्पीकर सर, लेट मी टॉक टुडे बिकॉज इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. कारण 2-3 दीस हांव उलोवना. ट्रायबल डिपार्टमेंटाकडे उलयत असताना हांव चड काय उलोवपाना, हांव इतलेच मागणी करतलो की अजूनपर्यंत ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो प्री मॅट्रिक आणि पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपीचे अवेअरनेस जाल्ले ना. ताचे एक उदाहरण हांव सांगता. फाटल्या आयताराक हांवें एका सांत्वन करपा खातीर एका कुटुंबाक भेट दिल्ली. हांवें सहज विचारलें, बाय तूं कितें करता? त्या वेळाचेर ताणें म्हणलें आपण हायर कॉलेजीन वता. हांवें ताका सहज विचारलें की स्कॉलरशीप बीन घेतले का म्हणून. ह्या वर्सा एप्लाय केले पण फाटल्या वर्सा आमी एप्लाय करूना कारण आमकां इन्स्टिट्युशना कडल्यान कांय माहितीच ना अशे तरेची उत्तर म्हाका ते मेळ्ळे. हे ट्रायबल डिपार्टमेंट एक वेळाचेर हांवेनूच सांभाळलेले आशिल्ले, पण त्या वेळाचेर प्रत्येक प्रिन्सिपलाक आमी स्पीकर सर लेटर्स करून तांची बैठक घेवप हे तितलेच महत्वाची गरज आहा. आज म्हजी एक मागणी आहा स्पीकर सर,
आज बरेचशा ठिकाणी ग्रामीण भागातली इन्स्टिट्यूशन जी असतात हे जे रेअर किंवा कमी संख्या ट्रायबल स्टुडंटाचे असतात ते ती निग्लेक्ट केल्ली वता. ह्यो ज्यो स्कूल्स जे असतात ते स्कुलाक सगळीच मॅक्झिमम जी स्कूल किंवा इन्स्टिट्यूशन जी असतात ती एडेड असतात. पण जरी कदाचित असे एक स्कूल किंवा एक जर हायर सेकंडरी किंवा इन्स्टिट्यूशन जर उरलें जाल्यार तांकां पेनल्टी किंवा त्यांचे एड जो आसा तो बंद करप तितलेच महत्वाचे आसा. कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी जर घेवपाक जर जायना आणि ज्या भुरग्यां वयल्यान प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल इन्स्टिट्यूशन चलतात ताजेर आज लक्ष दिवप तितलेच महत्वाची गोष्ट आसा. आणि इन्चार्ज जे आसात किंवा मॅनेजमेंट जे आसा तांकां आज शिटकावून सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आज नीट जेई ट्रायबल डिपार्टमेंट स्कीम हाडपाक पळयतात पण त्याच डिपार्टमेंटा भितर एकलव्य प्रशिक्षण योजना म्हणून आसा. खरं म्हणल्यार ही योजना जर ते हांव आसतनाच हांवें ती सुरू केल्ली आशिल्ली पण ही तातूंत भितर थोडेशे बदल करून हाडपाची गरज आसा जाल्यार म्हाका दिसता एका बरोबर हे सगळे काही गोष्टी जावपाक शकता. पण आज एक निताचे जर ट्रेनिंग जर घेतले कोचिंग जर घेतले जवळ जवळ 1.5 लाख रुपये लागतात. पण 10,000 रुपये सरकारान ट्रायबल डिपार्टमेंटान जे दिले 20,000 रुपये दिले ते शिक्षण घेवपाक पावपाना म्हणून तातूंत भितर आमी क्रायटेरिया घातिल्ले आशिल्ले. सपोज 1 लाख रुपये जर ह्या स्किमी भितर जर आसत जाल्यार 75% हॅज टू बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट किंवा गव्हर्नमेंट आणि 25% हॅज टू बी बोर्न बाय द स्टुडंट्स ऑर द पालक. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ही स्कीम मॉडिफाय करून ह्या स्किमीन सगळ्यांक बसून घेवचे अशी म्हजी मागणी आसा. अंत्यसंस्कार योजना त्या देवाचेर प्रस्ताव आशिल्लो फायलूय मुखार गेल्ली आशिल्ली पण आज 3.5 वर्ष जाली ती खंय पावली ती म्हाका कांय खबर ना. आज अंत्यसंस्कार योजनेच्या सुटसुडीत जावन 20 दिसां भितर की विदिन 30 days भितर ती डिस्पर्स करप तितलेच महत्वाचे आसा. आणि तो 20,000 कंपोनंट जो आसा तो 40,000 पर्यंत करचो अशें त्या वेळाचेर 3.5 वर्सां पयलू हांवें तो प्रपोज केल्लो आशिल्लो. तो आज परत हांव डिमांड मागणी करता. अटल आश्रय योजना जी आसा ती 5 लाख रुपये आणि जशें हांवें ओबीसी खातीर मागिल्ले आशिल्ले तशेंच हे ट्रायबल लोकां खातीर तुमी दिवचे अशी परत एकदा हांव मागणी करता. स्पीकर सर, अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्याकडे वयता आसता ट्रायबल भवन गेली कित्येक वर्ष पेंडिंग जाल्ले आसा. कारण अत्यंत साधी आसत पूण कोणाक काम करपाची जर इच्छा ना इंटरेस्ट जर ना जाल्यार म्हाका दिसता हे सांगप हे तितलेच महत्वाचे आसा की इट इज नॉट पॉसिबल. स्पीकर सर, म्हाका एक हांवें प्रश्न घातिल्लो आशिल्लो 22B म्हाका उत्तर दिल्लें आसा की सेरुला कोमुलदादीन ऑब्जेक्शन आसा म्हणून ही सूट जी आसा ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आज पेंडिंग आसा. पण एज फार माय नॉलेज इज कन्सर्न स्पीकर सर, सेरुला कोमुलदाद हॅज ऑलरेडी withdrawn the objection and I am the witness of it. The papers has been already been submitted to the court. Question does not arise of pendency of this case since 2021. आज 4 वर्ष झाली स्पीकर सर या गोष्टीचेर विचार करप हे तितलेच महत्वाचे आसा. कोणा खातीर हो फायदो? इट इज नॉट ओनली टू द पर्टिक्युलर ट्रायबल कम्युनिटी बट ऑल्सो all the 3 departments, the tribal welfare department, the commission and the ST corporation will be in-house in that department if it is constructed where we are paying a huge rent to the private owners. त्याचबरोबर साधी एक गोष्ट सांगता. सेकंड उत्तर दिलं असं की समाज इट इज पेंडिंग बिफोर द मामलेदार ऑफ बारदेस तालुका सिन्स 2021. साधे एक म्युटेशनाची क्वेरी जर असले जाल्यार 4 वर्ष जर या गोष्टी खातीर जर करपाक जर जाता जाल्यार what the government is giving हे आज हेजे वेल्यान आमकां दिश्टी पडटा स्पीकर सर. आणि म्हणूनच हांव मागतो स्पीकर सर म्हाका एक 5 मिनिटां जाय. I just want 5 minutes. I just want to complete another 2 demands. तुम्ही म्हाका उलोवपाक दिवचो स्पीकर सर. I want some time. कितें आहा ते मागणे स्पीकर सर only 2-3 minutes. एक लास्ट मिनिट दिता तुका प्लीज फाइंड अप. स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणे हे तितलेच महत्वाचे आसा आणि ह्या लोकांक न्याय दिवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. तर सरकार प्रत्येक वेळाचेर म्हणटा की सरकारान भितर ट्रायबलाचो DNA आसा. आता ट्रायबलां भितर DNA कसो आसो हो एक हांव डिमांड नंबर 18 विषय घेवन सांगता. लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आसा.
डिपार्टमेंट कितें काम करता कितें ना करता हे सगळ्यांक खबर आसा, तेजेर हांव कांय वचपाना. परंतु टायम तुवें कमी दिलो. एक्चुअली म्हज्यान खूब आडिल्लें आशिल्लें, पूण हांव एकूच गोश्ट सांगता स्पीकर सर, की लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टराक एक्सटेन्शन दिल्लें आसा. अशें कित्याक हे एक्सटेन्शन दिल्लें आसा, तेतून भितर कितें टेक्निकलिटी आसा हे आज संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कळप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सर ट्रायबलां भितर कशे तरेचे ह्या सरकाराचे DNA आसा, तातूंत भितर जर दुसरी जर कोण जर आसा जाल्यार एक लेडी आसा हू इज एलिजिबल फॉर द डायरेक्टर पोस्ट, बट हर डायरेक्टर पोस्ट एक्सटेन्शन दिवन तिजो जो रायट जो आसा तो डिनाय केल्लो आसा. म्हणजे ट्रायबलाची आणि नारी शक्तीचो आम्ही उदो करतात. हो नारी शक्तीचो उदो जर करतले किंवा त्या ट्रायबल किंवा खंयची एक सोसायटींतल्यान एक बायल मनीस त्या देवाचेर मुखार वतात, तिका जर आडप जाल्यार हे बरोबर जायना. आणि एक्सटेन्शन म्हाका दिसता आज फुडें बंद करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हेजे पयलू आमी कितलेशे एक्सटेन्शन पळयलेले आसात, हेजे पयलू आमी कितलेशे जाणां पळयलेले आसात. तो विचार करणे हे तितलेंच म्हत्वाचें. स्पीकर सर चड काय उलयनासतना हांव म्हणटलो की आज ज्यो काही गोष्टी घडटात त्यो घडपाक जायना आणि घडल्यो जाल्यार आमकां उलयचें पडटा, उलोवपाक मेळपाक जायना. सरकारान आपल्या बरे कार्या खातीर काम करचें अशें म्हजें मागणें आसा. आणि म्हाका संदी एक 4-5 मिनटां चड दिले बद्दल तुझे हांव खूब उपकार आठयता स्पीकर सर. थँक्यू सो मच. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 84, civil aviation. सगळ्यात पयलीं हांव सिव्हिल एविएशनाचेर उलयतां स्पीकर सर, कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा आनी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान हो विशय आमकां लागता. कित्याक थंयसर आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा आनी सगळ्यांत पयलीं हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक जे प्रमाणे तेणें आमकां हावजान उतार दिलेले आनी आख्खे गोंयकारांक उतार दिलेले की हो दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो सदांच ते रावतलो, तो केन्नाच बंद पडपाना. आनी ते उतार तेंच्यांनी दवरला आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर की दाबोलीम एअरपोर्ट हो कंटिन्युअसली चालू उरतलो. फक्त एकूच विशय आसा आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टाचेर, एअरपोर्ट आसा थंयसर, बट काही कारणांक लागून कितलीशी फ्लायट जी आसा ती शिफ्ट जावपाक लागलेली आसा मोपा. सो हो विशयूय आमी पयलीं मांडलेलो आसा आनी आमकां एश्युरन्स मेळिल्ले आसा हावजानसून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडसून कितें हेन फुडें जी आसा ती फ्लायट्स आसा ती शिफ्ट जावपाना. जी फ्लायट्स दाबोलीम आसा ती दाबोलीमूच उरतली, जी न्यू फ्लायट्स आसा न्यू रुट्स आसा तीच आमी फक्त मोपा व्हरतले म्हणून. तशें जालें म्हाका दिसता आमचेर व्हडलो उपकार जातलो आख्खो सावथ गोवाचेर, कित्याक एंटायर सावथ गोवा इकॉनॉमी वील इफेक्ट एंड द पीपल लायवलीहूड इज एट स्टेक इफ मोपा आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट समज जर फ्लायट्स जर कमी जावपाक लागलेली आसा आनी स्पेशली तेचो इफेक्ट आसा तो आमचो मुर्मुगांव लोकांचेर पडटलो. स्पीकर सर तेच प्रमाणे हो विशय हांवें जेन्ना ट्रान्सपोर्टाचो डिमांड आसलो तेन्ना हांव मानलेलो, बट आयज सिव्हील एविएशनाचो आसा एंड इट इज कनेक्टेड टू सिव्हील एविएशन. कित्याक आमच्या एअरपोर्टाचेर 350 येलो ब्लॅक टुरिस्ट टॅक्सी आसा जी थंयसून ऑपरेट करता आनी एवरी टायम हांव हावजान तो विशय घेवन हांगा उबो रावता. तांकां एकूच प्रॉब्लम आसा, कित्याक थंयसर जे आमची एप टॅक्सी आसा आनी ते एप टॅक्सीन थंयसर एक बोर्ड मारलेलो आसा चीप टॅक्सी म्हणून. तो बोर्ड काडपाक लागून हांवें खुबदां डिमांड केलेलो आसा. आतां परत सिव्हील एविएशनाचेर डिमांड करतना हांव परत रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, कित्याक तो बेगीनच्या बेगीन तो बोर्ड काडचो. कित्याक जी ऑथॉरिटी आसा ती येलो ब्लॅक वाल्यांक दिल्लेली आसा आनी गव्हर्मेंटान रेट फायनलायज केल्लो आसा आनी त्याच रेटाच्या प्रमाणे हे लोक थंयसर आपली लायवलीहूड जगता. आनी आयज जर थंयसर जर अशें तांकां जर दुसरी एग्रिगेट टॅक्स येवन कमी रेटीन मारपाक लागले जाल्यार तांकां खंय तरी म्हाका दिसता त्रास जातले. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 81, tribal welfare. First of all, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister for all his hard work and effort with respect to historic passing of ST reservation bill in Lok Sabha. Our Chief Minister has been continuously following up with this important bill with the Union government for the representation of scheduled tribe in Goa Assembly. हेच्या लागून हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी काल ते बिल पास जाल्लेले म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 34, I congratulate our Honorable Chief Minister for successfully implementing the new education policy 2020 in Goa. It is a pride for Goa. Goa is the first state की आम्ही जी education policy 2020 implement केलेली आसा. आणि त्याशिवाय
it is a pride for us that Goa is been announced as 100% literacy state in entire India. So आमकां एक मोठेपण आणि the credit goes to our Honorable Chief Minister. Speaker sir, I congratulate the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for the CARES, Coding and Robotic Education in School, scheme success in promoting STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, education and robotic in Goa. It is commendable that many Goan students are now winning national and international robotic competition. ही खूप इम्पॉर्टंट आसा सर आणि अगेन आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक अशीच एक स्टेम लॅब जी आसा ती आमकां मुरगांव हायस्कूल जी आमच्या सड्याचेर आसा त्या स्कुलान आमकां चीफ मिनिस्टरांनी अरेंज करून दिल्लेलें आसा जेचें इनॉग्रेशन 5 मार्चाक 2025 जाल्लेलें आसा तेच्या लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर कंटिन्यू करतना उलोवपाक सोदता आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशी आमची अंगणवाडी आसा आनी जी आमची गव्हर्मेंट स्कूल आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंचे भितर खुबशे क्लासरूम जे एम्प्टी आसा आनी अनयूज आसा. सो हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन हू इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर एड्युकेशन कितें अंगणवाडी आसा दे आर ऑपरेटींग इन द स्मॉल रूम आनी इट इज नॉट हायजेनीक कंडिशन. सो हे जे खाली क्लासरूम आसा जे आमचे गव्हर्मेंट स्कुलाचे खंय तरी आमचे गव्हर्मेंटान तांकां थंयसर एक चान्स दिवचो आनी ते क्लासरूम जे एम्प्टी आसा थंयसर तांकां शिफ्ट करपाक दिवचो. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कायंडली लूक इनटू दीस. त्याच प्रमाणे सगळे गव्हर्मेंट स्कूल जितली आमची गव्हर्मेंट स्कूल आसा ताका CCTV सर्वेलन्स फॉर सेफ्टी ऑफ द स्टुडंट्स घालपाची गरज आसा. सो त्याच प्रमाणे ऑल द स्कूल शूड बी वेल कनेक्टेड विथ इंटरनेट फॅसिलिटी. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन बालरत्न बसीस कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही बालरत्न बसीस हॅव बिकम ओल्ड एंड हॅज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन आनी तेच्या लागून जी ब्रेकडावन बंद जावपाक लागली आसा तेच्या लागून खुबशे स्टुडंट्सांक इनकन्विनियन्स जावपाक लागलेले आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कायंडली प्रोवायड न्यू बालरत्न बसीस टू स्कूल रिप्लेसिंग द ओल्ड वन. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे जे आमी एड्युकेशनाचेर उलयतना देर आर many students who had avail interest-free education loan from Goa Education Development Corporation and are defaulted in repayment of the same. Speaker sir, हो लोन घेतलो बट काही कारणाक लागून एक गरीब लोक असल्या कारणान जेंच्यांनी लोन घेतलेलो आणि ते भरपाक टायमाचेर पावना आणि आता ते टायमाचेर पावनासल्या कारणान तांकां आता आमचे गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नोटिसीस काडलेली आसा आणि बेगीनच्या बेगीन हो अमाउंट भरपाक लायला अलॉंग विथ 10% पेनल इंटरेस्ट. Otherwise they will recover through the proceeding from the collector म्हणून. माझो इतलोच रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन की जो पेनल इंटरेस्ट आसा तो तांकां खंय तरी वेव करचो आनी जो एक्चुअल अमाउंट आसा तो तेंचे कडेन घेवचो कित्याक हेंची खूब हालत बुरी आसा कित्याक कोवीड येयलो मदीं तेच्या लागून अजून पर्यंत थोडे लोक कामाक लागूना. सो हेच्या लागून हो खंय तरी पेनल इंटरेस्ट लायलो आसा तो गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान तांकां वेव करचो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 63 हो एक इम्पॉर्टंट विषय माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसा कित्याक लागून तर लेफ्टनंट नरेन आत्माराम मयेकर हेचे थंयसर एक आमचे स्थान आसा आनी थंयसर हो जेन्ना उल्फा मिलिंडरा कडेन झगडटाना आसामाक इन द इयर 26 फेब्रुवारी 2020 तेन्ना तो शहीद जालो आनी जेन्ना शहीद जाल्या उपरांत तेज्या यादेन एक जेन्ना आमी सड्याचेर जे आमी तेजी यादीन थंयसर एक आमी हे केलें आनी हांवें डिमांड केलेलो तेन्ना लास्ट टायम कित्याक तेजो एक थंयसर बस्ट यानी की स्टॅच्यू जावचो म्हणून तेच्या लागून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां हें परमिशन दिवन म्हाका दिसता हें काम ऑलरेडी सँक्शन जाल्लेलें आसा. फक्त खंय तरी म्हाका दिसता तें स्लो पेसीचेर चल्लां. हांव मागता बिल्डींग डिविजना कडेन हे बेगीनचे बेगीन एक्सपर्टायट करचें म्हणून कित्याक ते एवरी इयर 26 फेब्रुवारीक आमचे वेटरन्स सोल्जर वेलफेअर एसोसिएशन pays a rich tribute to the martyr at this memorial with a small function. So here every year this is चालू जाता. Speaker, speaking on demand number 73, there is a serious issue of cancellation of name from the electoral roll by the concerned BLO on booth and part. Speaker sir, हो हा मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक केसीस खूब जावपाक लागलेले स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी जेन्ना उलयता जेन्ना एक फॅमिली आसता आनी एक भाव आपले घर बांदून दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वयता दुसरे कडेन फ्लॅट घेता खंयसरूय बट तेजे वोटींग रायट जे आसा तो आपल्या ओल्ड घराकूच धरता तो आपले थंय शिफ्ट करना. बट त्या
खुबशे अशें जाल्लें आसा हे BLO ही नांवां डिलीट करपाक लागलेली आसा सेम इश्यू विथ द रेंटेड हाऊस हेंचो तोच प्रॉब्लम सो हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन हेंकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचे जे पर्यंत ते सांगना लोक ते पर्यंत ही BLO ची ही जी नांवां आसा ती आमच्यांनी BLOन कट करची न्हू इतलेंच हांव मागता स्पीकर सर आनी तुमकां थँक्यू म्हणटा स्पीकर सर. The house is adjourned till 4:30. उलोवपाकूच दिना म्हाका